बुधवार 3 सप्टेंबर 2025 सांत ग्रेगोर ऑर्थो श्रेष्ठ गवळी आणि धर्मशास्त्री। मुखेल ओळ तूं देवाचो पूत। नियाळाक आधार आमचे दियेसुजीन दर एका वर्साक एक अर्थाभरीत गवळीक विशय विंचून काडूंक आमचे यादनीक भारी वावुरतात। हो गवळीक विशय आमी वरसभर नियाळटात। कसल्योय समारंभण्यो कार्यावळी जातात तेन्ना त्याच विशयाचेर आदारून समारंभ मांडून हाडटात। ह्या वर्साचो गवळीक विशय भरवसो आमकां फटयना। जेजूचेर भावार ठेवल्यार आमी केन्नाच निराशी जावची ना, पूण जिवंत जेजू आमकां सोदून सोडवण दितलो। आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां तेंच मेळटा। शिमांवची सासू जोरान फडफडटाली। ताणी जेजूक विनंती केली। जेजून हात लावून जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो। बरी जावन ती तांचो परामोस करूंक लागली। जेजू साबार जाणांवेले देंवसार काडटा आनी पेकोवणी मेळून लोक म्हणटा, तूं देवाचो पूत। जेजूक व्हडविकाय नासली। सादेपणान तो देवाच्या राज्याची परगोटणी करीत रावलो। आमच्या गरजा आकांताच्या वेळार जेजूक उलो मारुया, काळजांतावन मागणें करुया। भरवसो आमकां केन्नाच फटोवचो ना, हें देवाचें उतर काळजांत रिगोवया। म्हजो थाराव जेजू देवाचो पूत, सोडवणदार आनी पेकोवणायर म्हूण हें सोत मांडून घेवन दुसऱ्यांची सेवा करूंक वावुरतलें।